फातोर्डा एमएलएन एक फाटी स्टेटमेंट केलं की बीजेपी आसा ते कोणाकूय उलोवपाक लायता म्हणून. तशेंच तेणें हें केलें की तुमकां कोण काय म्हणून हें आनी तुमकां जे तुमी कितें उलयला पळय तेजेर जाप दिवपाक स्लम्स वचचो पडटलो म्हणटा. हाचेर तुमकां कितें म्हणपाक आसा? टॉम डीक एंड हॅरी कोणें उलयता सी फातोर्डाचे आमदारान फाल्यां आमकां टॉम म्हणलो, फाल्यां डीक म्हणलो आनी हॅरी म्हणलो. हेजे आमकां कितें फरक पडपाचो आसा? हेणें फाल्यां टॉम म्हणलो म्हणून कोण टॉम जावपाचो, हेणें फाल्यां डीक म्हणलें कोण डीक जावपाचो, कोणें हॅरी म्हणलें म्हणल्यार हॅरी जावपाचो आसा काय? आमची आयडेंटिटी कितें आसा? गोवा स्टेट हज कमिटीचो चेअरमॅन हो कोण आसा? हेणें आयज जे आसा गोंयान आमकां सांगपाची गरज ना. आमची आयडेंटिटी कितें आमकां खबर आसा. आमी हेजे कुस्तार जे आसा आमी जे आसा कांय आपलें नांव करूं ना. हेणें आमकां खंयचीच आयडेंटिटी दिवना. हेजे कुस्तार खंय आमी जे आसा कितें करून आयज आमचें जे आसा खंयच कांयच चलना. सो आमकां दिसना की म्हाका हेजें हें उत्तर जें आसा दिवपाक जाय. स्लम हेणें म्हणलें आमकां आमी स्लमांतल्यान येयल्या ओर स्लमांतल्यान खंय येता म्हणून. म्हाका दिसना की हेजे खंय आमी गोंयान जल्मल्या. हांव अर्जंटिना बॉर्न न्हू. हांव आवट ऑफ कंट्री बॉर्न जावन गोंयान येवना. हांव गोंयान बॉर्न जाला. म्हाजो डॅडी जे आसा गोंयान बॉर्न जाला. हांगाच जो आसा तेका आमी जे आसा जिजो जावन हांगाच म्हाजो आजो हांगा जल्मला. सो आमी जे आसा परखी न्हू गोंयांक. आमी गोंयकार न्हू. हांव पोस्को गोंयकार न्हू. म्हाका हांव भायल्यान येवन गोंयान पोस्को म्हणून जे आसा म्हाका गोंयकार म्हणून म्हाका आयडेंटिटी ना. सो म्हाका म्हाजी लायकी कितें, म्हाजी आयडेंटिटी कितें हें म्हाका सांगपाची गरज ना. जे मनीस भायर जल्मल्या, देशाचे भायर जल्मल्या, जे मनीस गोंयचे भायर जल्मले आसतले हेंकां हाणें सांगत की बाबा पुर्तुगेज गोंयान जे आसा डिक्टेटरशीप चलता, गोंयान राज्य तांकां पुर्तुगेज राज्य बरें लागता आसतलें बिकॉज हे गोंयान जल्मकूच ना न्हू. ज्या मनाक गोंयान जल्मना तांकां पुर्तुगेज राजूच बरो लागतलो. सो आमी जे गोंयकार जल्मले आयज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत इतलें बरें काम करपाक लागला की आख्खे गोंयची जनता तुमी वचोन तुमी पळया एवरी सॅटर्डे संडे आनी जे आसा मंगळवार जे आसा तुमी वचोन पळया लोकांक उबो रावपाक जागो आसना. प्रत्येक हजारांनी प्रश्नाचें उत्तर जे आसा गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आसा हो आयज लोकांचे प्रश्न जे आसा सुटावे करता. कोणशातल्यान लोक जे आयज जे आसात मुखेलमंत्री कडेन वयता आपली जे आसा प्रश्न घेवन वयता आनी तो प्रत्येक प्रश्नाचें जे आसा उत्तर थंय दिवन तेंचें जे आसा काम थंयच्यात थंयच जे आसा करून दाखयता. तेका लागून हें आयज दाखोवन दिता डॉक्टर प्रमोद सावंताची सरकार. लोक आयज इतले जुडपाक लागले. इतले आमदार जे आसा दुसरे पार्टी सोडून जे आसा इल्ले कडेन आसा हो म्हाका सांगता हो काँग्रेसीन आसलो, काँग्रेसींतल्यान सोडून जे आसा हो काँग्रेसीन आसलो. ही वॉज नॉट जनरल सेक्रेटरी इन काँग्रेस पार्टी. ही वॉज इन राजीव काँग्रेस जनरल सेक्रेटरी आसलो काँग्रेस पक्षाचो. मागीर जे आसा काँग्रेसीन परतून मर्ज जालो, आपली ओन पार्टी काडली. हेणें सगळें केलां. दुसऱ्यांक बोट दाखोवपाच्या पयलीं आमचे चीफ स्पोकमॅन सांगता हांकां कोण कुत्रे खाता. बट हेजी जी लँग्वेज जी आसा उलोवपाची मनशाक सकल उडोवन उलोवपाची जी लँग्वेज आसा ही लँग्वेज जी आसा आमी म्हाका दिसना की प्रत्येक गजालीचेर जे आसा हेका उत्तर दिवपाक जाय. बट खंय तरी जे आसा कोणें जे आसा उत्तर दिवपाक पडटलें. खंय आमचेर कितें आसा, आमचें कितें आसा एलिगेशन समज हो सांगता की उर्फान मुल्ला खंय रॉंग आसा, उर्फान मुल्लान कितें रॉंग करून जे आसा हें येयलां भितर घालपाचे भितर आमकां कोणें हाका हाडयलो. हेणें आमचे विजिलन्स घातली, हेणें आमचे एसेंब्लीन क्वेश्चन घातले. खंयचेच स्कुलान गोंयान जे एसेंब्लीचे क्वेश्चन घालिना. फक्त जे आसा आमचे मुस्लीम स्कुलांक हो टार्गेट करता. फक्त मुस्लीम इन्स्टिट्युशन्स हो टार्गेट करता. जो मनीस मायनॉरिटीचे जे वोट बँकाचे जिखोन येता आपूण मायनॉरिटीचो जो सेवियर म्हणून भायर सरता हो फक्त आनी फक्त एसेंब्लीन जे आसा एकूच प्रश्न घालता. एसेंब्लीन फक्त आमचे स्कुलांचे जे आसा आमचे टिचरांच्यो आमची ज्यो टिचऱ्यो कामाक लागल्या हेंचेरूच हो उलयता. आमचे मुस्लीम टिचरांचे अगेन्स्ट वयता. हेजें कामूच तें जाल्ले कडेन आसा. सो आमकां हेजेर कांय उलोवपाचें ना चड. बट हेणें जी लँग्वेज लायकी स्लम हें जें उलोवपाक लागला हेणें हो आमकां हेणें सांगपाची गरज ना. आमी सारके गोंयकार, आमी गोंयान जल्मल्या, गोंयान व्हडले जाले आनी गोंयानूच जे आसा आमी मरतले हें हांव सांगूंक सोदतां. आनी हेणें आमचे पार्टीन आमचे अध्यक्षा शिस्त जाग्यार घालपाचें. हेजे कडेन कोण गेला शिस्त मागपाक लागून? आमचे पक्षाचे लोक हेजे कडेन वचून बसता विचारपाक लागून की आमचे दाम बाबान शिस्त कशी करत. आमच्या पक्षाचे अध्यक्षा सगळें खबर आसा. आमी एक प्रायमरी बारीक जे आसा कार्यकर्ता. आमी एक बारीक कार्यकर्ता. आमकां खबर आसा शिस्त दाम बाब कसो उलयता तो. आमकां खबर आसा पार्टीचे जे वडील आमचे नेता आसा बाब सदानंद तनावडे जावं बाब जे आसा दुसरे जे आमचे पार्टीचे सिनियर नेता जावं श्रीपाद भाऊ जावं तांकां शिस्त पार्टीची खबर आसा ते कशें चलोवपाचें. आमकां हेजी एडवायजाची गरज ना. हेजी कडेन एडवायसूय मागूंक कोण गेल ना. हो तूं आपूण बिस्तोत थंय आपली एडवायस दिता. शिस्त घाला पार्टी. तूं तुजी शिस्त सांबाळ, तुजी पार्टी सांबाळ. इलेक्शनाक तूं कोणा कडेन कॉर्डिनेशन करता, कोणा वांगडा वयता तूं वच आनी इलेक्शन झगड. आनी फातोर्डान हे पार्टी जे आसा तुका डिफीट करपाचें डेफिनेटली फातोर्डाकारांनी चिंतून दवरले कडेन आसा. तुजी लँग्वेज हें जें माथ्यार मारलां
उलोवपाची जी पद्दत जी आसा माथ्यार मारल्या प्रत्येक मनशाक जे आसा हो आपली जी आसा पांयांची जी आसा जुती समजता हें ताका येणारे लोक 2027 दाखोवन दितले. गोविंद गावड्या सारकिले तेंचे भितर डिफरन्सीस अशे उघडपणान दिसून येता. हाचो पार्टीचेर बीजेपीचेर सारको इफेक्ट जातलो आनी इट वील बेनिफीट हांकां म्हणून. काय बेनिफीट कोणाक जे आसा पक्षाची शिस्त पक्षाची जे आसा सगळे जे आसा रितीन चल्ले कडेन आसा सगळे व्यवस्थीत चलना पक्षान सगळे दाम बाबान आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद चव्हाण आमचे सिनियर जितले नेता आसा बाब सदानंद भाई जावं श्रीपाद भाऊ जावं सगळ्यांक जे आसा शिस्त जे आसा सांबाळली आसा. सगळे नेता जे आसा एकवट आसा सगळे जे आसा बरे भाशेन लोकांक जे आसा मंत्री आपलें डिलिव्हर करपाक लागले कितें जाय तें हेका हें पळोवन कितें जाता की बाबा हें कितें चलना. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद चव्हाण इतले बरें सरकार आनी हे मंत्री इतले बरे भाशेन कशें काम करता हें पळोवपाक जायना. हेका न्हीद पडना. हेका दिसता की आजून जे आसा पयलीं कितें आसलो तो आसा. सो सपनान उठोन पळयता आसतना भायर ताका दिसता अरे आयज कोणूच ना मरे भायर म्हणून. सो हें जें आसा ताका खंय पण दुखपाक लागला आनी तो दुखून जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे नेत्यांची जी आसा टिका करपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.